सावयवेऱ्या एलपीजी सिलिंडराचो जालो स्फोट। सुदैवान कोणाकूच जाली ना दुखापत, पूण घरातले बायलेचो संसार जालो उद्ध्वस्त। खांडेपार ते साफा मस्जिदेकडलो चौपदरी महामार्ग उक्तो करपाक मानोडकारांनी केलो विरोध। लोक म्हणटात अंडरपास केले बगर करू नाकात महामार्गाचे उक्तावण। गोंयान मनयलो 59वा मुक्ती दीस। स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांक नोकऱ्याचे मुख्यमंत्र्यान दिले आश्वासन, पूण भुरग्यांनी ताम्रपत्र आझाद मैदानाचेर दवरून उक्तायलो सरकाराचो निषेध। NRI कमिशनर म्हणटा किडनॅप केल्ल्या गोंयकारांक सोडून हाडपा खातीर सरकारान चलयल्यात खैर यत्न। बेपत्ता जाल्याची म्हायती मेळोंक नाशिल्ल्यान तांच्यो फॅमिली जाल्यात ततर-भितर। योकार हांव संदीप पिळगांवकर। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोंयच्या स्वतंत्र सैनिकांक कायद्याच्या चौकटीत रावन नोकऱ्यो दितले, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान उतर दिलां। कांपालच्या परेड मैदानाचेर जाल्ल्या मुक्ती दीस सुवाळ्यात तेणी हें उतर दिलें खरें, पूण त्याच वेळार स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांनी आपापल्या आवय बापायची ताम्रपत्रां पणजेच्या आझाद मैदानाचेर हाडून दवरत सरकाराचो निशेध उक्तायलो। Uniform holders to salute the national flag during the formal proceedings. तर वैष्णवी विश्वास चारीच्या मुखेलपणात व्यासपीठा देखील संचलन करीत पुढे सरता। त्यांच्या पाठोपाठ गृहरक्षक दलाचे प्लॅटून, दादल्यांचे प्लॅटून, सेकंड इन कमांड प्लॅटून कमांडर उस्मान शेखच्या मुखेलपणात व्यासपीठादेखील शिस्तबद्ध पावला मारीत पुढे सरता। त्यांच्या पाठोपाठ शेतीची आखेरी सगळ्यांचे प्लॅटून सिनियर ऑफिसर बहुमानाचे दुसरे मानकरी पोलीस इन्स्पेक्टर श्री कुशाल लोटलीकर, त्याच्या पुढले मानकरी जातात PSI श्री रत्नाकर कलगुटकर, गृहरक्षक दल, गृह होमगार्ड्स आणि सिव्हिल डिफेन्सच्या बहुमानाचे पहिले मानकरी त्याच्या उपरांतले मानकरी श्री सुरेंद्रनाथ शेटे, होमगार्ड वॉरंट, लीडिंग फायर फायटर रत्नाकांत गावस। दूसरे मानकरी लीडिंग फायर फाइटर श्री चंद्रकांत परब, चीफ मिनिस्टर फायर सर्विस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस या इराकी फौजले अवॉर्ड फॉर एक्सेलिंग इन फील्ड ऑफ फॉरेस्ट्री आणि कदरश्रीफ आणि बहुमान फौजदार प्रशस्ती पत्र। कलमक्रॉन एशिया प्राइवेट लिमिटेड एक्सेलेंट कंट्रीब्यूशन टू सोसायटी थ्रू CSR एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी, समाजा खातीर वावर करपी। गोंयचो 59वा मुक्ती दीस विविध कार्यावळी सहित मनयलो। गोंय फुडें व्हरपा खातीर जनसहभागांतल्यान जनसहकार्य दिवपाचो उलोय मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या विविध घटकांक मारलो। कांपाल पणजेच्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्र्यान पुलिसांची मानवंदना स्विकारली, तशेंच पुलीस अधिकाऱ्यांक पदकां भेटयली। पळयात तातूंतली कांय खिणचित्रां। पाकिस्तान स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक नोकरी दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा आणि त्यो कायद्याच्या चौकटीत नोकरी दिवप हे आमच्या खातीर बंधनकारक आसा आणि निश्चितच आम्ही या सगळ्या जाणांक नोकरी दितल्यो। त्याच्या खातीर आंदोलन करपाची म्हाका दिसता कोणीच गरज ना। गोंयचें सरकार तितलें कार्यक्षम आसा आणि हांव परत एकदा सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आणि तांच्या भुरग्यांक आयच्या सुवाळ्याचेर सांगपाक सोदता की तुमी केल्लें योगदान हे आमच्या खातीर खूब म्हत्वाचें आसा आणि तुमच्या भुरग्यांक जे ठरयिल्लें आसा त्या प्रमाणे कायद्याच्या चौकटीत रावन नोकऱ्यो नक्कीच मेळटल्यो। गोंयची डेव्हलपमेंट करपा खातीर मागीर एग्रीकल्चरच्या क्षेत्रात आसतली, मायनिंगच्या क्षेत्रात आसतली, टुरिझम जावं गोंयचो सैम राखण आमकां ह्या बाबतींत पावलां उखलपा खातीर म्हाका दिसता गोंयांतल्या सगळ्या जनतेक, विचारवंतांक, तंत्रज्ञांक, वेवसायिकांक, उद्योजकांक आणि शिक्षक तज्ञांक हांव उलो मारता ह्या संदर्भात आमकां सगळ्यांक जनसहभागातून जनसहकार्य गोंय फुडें व्हरपा खातीर आणि हे भागराय गोंय उच्च पावलार व्हरपा खातीर गोंय एक सुशिक्षित, प्रगतीशील, समृद्ध आणि आदर्श राज्य घडोवपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचे सहकार्य अपेक्षित आसा। गोंय आपलो 59वा मुक्ती दीस मनयता, पूण कांय दिसां आदीं गोंयच्या स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांनी वेगवेगळ्या वाठारांनी तिरडी आंदोलन सुरू केलां। कारण कितें
तर ताका नोकऱ्यो दिवपाचें उतर दिवनूय सरकारान हुकमळत दवरल्यात. तांचो निशेध करपाक तेंच्यांनी आपापल्या आवय बापांची तामपत्रां हाडून पणजेच्या आझाद मैदानाचेर दवरून आगळ्या वेगळ्या पद्दतीन निशेध उक्तायलो. मुख्यमंत्र्यान लेखी उत्तर दिवचें अशें तेंचें म्हणणें. पळयात. म्हणजे जे प्रतिनिधी जे निवडून दिल्ले आसता ते लोकांची कामां करपाक फालसो उलोवपाक न्ही. ताणें आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्यो म्हणून प्लॅटफॉर्माचेर उलयल्ले आसा, पूण एक्चुअली नोकऱ्यो दिवंकूच ना. ती भुरगीं आयज हांगासर आमच्या वांगडा आसा, आंदोलन करता. कितें करता? हे सरकारान सगळी पाड घातिल्ली आसा. म्हणजे सरकाराक आतां आमी शिटकावणी दिवपाक सोदता. आमी हे ताम्रपत्र आनी सगळें हांगासर घेवन येयल्ले आसा. कित्याक ते ताम्रपत्राचो अभिमान जर सरकार जर हें बाळगिना जाल्यार उपयोग कितें? की हे स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांच्यो ज्यो मागण्यो आसा बेगींतले बेगीन भितर 6 मंथ सरकारान त्यो पुराय करपा खातीर तांणी आमच्या वांगडा बसपाक जाय, आमकां कॉल आवट करपाक जाय. आजून आमी अपॉयंटमेंट मागता. सरकारान कित्याक दिवना तो आमकां तेणी पयलीं जबाब दिवची. जर तुका काकूट आसा आनी जर तूं सांगता रोखडेंच आमी काम तुमचें करतले, जॉब वांगडा दितले, जाल्यार ह्या सरकाराचेर विश्वास आमी कशे दवरतले? कित्याक ताणें आजून आमकां अपॉयंटमेंट दिवना. फोंड्या मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. सुवाळ्याक आदलो खासदार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार, फोंड्याचो आमदार रवी नायक, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर मानेस्त हजर आसले. कला संस्कृती मंत्र्यान तिरंगो उबयलो. हुतात्म्यांक मानेस्तांनी मानवंदना भेटयली. दिवचलच्या पुलीस स्टेशनांतूय मुक्ती दिसाचो सुवाळो मनयलो. सुवाळ्याक मयेचो आमदार प्रवीण झांटये, मामलेदार प्रवीण जय पंडीत हजर आसले. झांटयेन तिरंग्याक मानवंदना दिली. त्या भायर शिवाजी महाराज मैदानाचेरूय नाचाच्यो कार्यावळी जाल्यो. जाल्यार मडगांव पॉप्युलर हायस्कुलान शारांत रॅली काडली. पळयात ते खीण. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख, फोंड्याच्यान कृष्णा नायक, मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आनी दिवचलच्यान खबराकार महेश गोवेकर. घरगुती वापराच्या LPG सिलिंडराचो स्फोट जावन सावयवेरेची 65 वर्सांची आनंदी गोविंद गावडे ही बायल निराधार जाली. ही घडणूक ब्रेस्तारा घडली. 19 डिसेंबर हो गोंय मुक्ती दीस. सुटी आशिल्ल्यान लोक आपल्या घरांनीच आसलेले, पूण अचकीत जाल्ल्या स्फोटान लोक भियेले. ह्या स्फोटात बायलेचें घर पुराय काबार जालें. स्फोटा वेळार बायल घरांत एकलीच आसलेली. स्फोटा उपरांत उजो पालोवपी दळान बेगोबेग घडणूक थळार धांव मारली, पूण स्फोट जाल्ल्या घरा मेरेन वचपाक रस्तो नाशिल्ल्यान तांकां 200 मीटर पयसच आपली गाडी लावची पडली. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. म्हादय ही आपली आवयवरी देखून म्हादयाच्या प्रश्नात कसलीच तडजोड करचो ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंय मुक्ती दिसा परतून एक फावट आदलोच सूर लायलो. कर्नाटकाक दिल्ल्या पर्यावरणीय पत्राचेर केंद्रान स्थगिती हाडल्या देखून गोंयकारांनी ह्या विशीं काळजी करपाची गरज ना अशें तांणी म्हटलें. पिवपाच्या उदका प्रकल्पा खातीर कर्नाटकाक पर्यावरणीय परवान्याची गरज ना अशा आशयाचें पत्र केंद्रान कर्नाटकाक दिल्लें. उपरांत गोंयांत हाचे वेल्यान बोवाळ पडलेलो. विरोधी पक्षान हेचेर प्रतिक्रिया दितना हें इलेक्शन गिमीक आशिल्ल्याचें म्हटलेलें. ह्या पत्राचेर स्थगिती हाडल्या उपरांतूय विरोधक समाधानी नात. तांकां हें पत्र फाटीं घेतलेलें जाय. मालेच्या संदर्भात म्हाका दिसता फाटलो म्हयनोभर जायत्या विरोधकांनी जायत्या बाबतींत आमचेर जायते आरोपूय केले. परत एकदा गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून तुमकां सांगपाक सोदता, म्हादयच्या बाबतींत ती आमी खंयचीच कॉम्प्रोमायज करचे ना. म्हादय म्हाका म्हज्या आई समान आसा आणि परत एकदा सांगपाक सोदता की आमी काल हाडिल्ल्या जे MOF मिनिस्टरा कडल्यान हाडिल्ल्या पत्रा उपरांत म्हाका दिसता सगळ्यांनी बिंदास्त जावपाक जाय. जे लेकर अभ्यासान दवरला, कर्नाटकाक दिल्लें पत्र परत एकदा अभ्यासान दवरला. हाचोच अर्थ गोंयच्या जनतेचो विजय आसा. गोंयच्या बाबतींत म्हादय कडेन आमी खंयसरूच मात सुद्दां कॉम्प्रोमायज करचे ना. हे परत एकदा सांगता. म्हादय ही गोंयची आसा, गोंयची झुडटली. हे परत एकदा तुमकां सांगपाक सोदता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सोमालियन चाच्यांनी जे हायजॅक केल्लें बोटीचेर बंदी आसलेल्या गोंयच्या तरणाट्यांक सोडून हाडपा खातीर सरकार शक्य ते यत्न करता. NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकारान सांगलें. बोट धरल्या ते सगळ्याकूच खबर आसा, पूण बोटींतल्या सेलरांक खंय व्हरून दवरल्या त्या विशीं कसलीच म्हायती मेळोंक ना. सोमालियन दर्यादेग वाठार बोटींच्या हायजॅका खातीर फामाद आसा. ह्या नादी आडावन दवरिल्ले एके बोटींत गोंयचे तरणाटे आसलेले. कांय दिसा उपरांत तांकां सोडून दिल्ले.
सोमालियन दर्यांतल्यान मेकळेपणान भोंवपाक मेळचें हे खातीर अमेरिकेच्या नेतृत्वा खाला कांय देशांचे यत्न चालू आसात, पूण त्यांच्या ह्या यत्नाक अजूनय यश मेळूंक ना. आम्ही एक कमिशन म्हणून हातून गंभीरपणान म्हणजे काम करतात आणि सरकारूय आमचो जो आसा सेंटराचो आणि गोंयचो सरकार होय तातूंत लक्ष घातलेलें आसा आणि तातूंतल्यान डेफिनेटली तांकां आमी सोडून हाडटले हातूंत दुबाव. म्हाका आतांच आमचो कुंकळेचो MLA क्लाफासाचो फोन आयिल्लो. तो त्या फॅमिलीक वचून मेळून आयला आणि तांकां ताणें सांगलां की आमी गव्हर्मेंटाच्या वतीन NRI कमिशनाच्या वतीन आमचे प्रयत्न जे आसा ते चालू आसा आणि म्हाका दिसता की ज्या पद्दतीचो आमचो सगळ्यांचो फॉलोअप चालू आसा तातूंतल्यान निश्चितपणान ते सुट्टले. हो सगळो एक डिप्लोमॅटीक सगळो प्रोसेस आसता आणि ताका लागून त्या प्रोसेसांतल्यान खरें म्हणजे तांकां परत हाडपाचें हांगासर आणि तेजे खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या थ्रू एम्बसीच्या थ्रू जे प्रयत्न करपाक जाय ते प्रयत्ना खातीर आमी डेफिनेटली आमचें काम चालू आसा. म्हाका विश्वास आसा की आमचे जे गोंयकार भाव 4 जाण जे थंय उरल्यात तांकां ते डेफिनेटली त्यांची सुटका जातली. हेचे पयलीं सुद्दां अशा पद्दतीच्यो जेन्ना गजाली जाल्यो थोडो तेंप ताका लागू शकता, तेन्नाय ते मातसो टायम लागिल्लो, पूण तातूंतल्यान तेंची सुटका जावन ते परत आयिल्ले. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. गोंयचो खण वेवसाय परतून चालू करपा खातीर पंचायत मंत्री माविन गुदिन नवी म्हायती घेवन येयला. खण वेवसाय चालू जालो ना जाल्यार सरकारान खण महामंडळ चालू करतले, माविनान सांगले. पळयात पुराय बातमी. गोंयचो खण वेवसाय परतून चालू करपा खातीर सरकारान पावलां मारपाक सुरवात केल्ल्याचे पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगले. खण वेवसाय बंद पडल्या उपरांत गोंयची अर्थीक स्थिती खालावल्या हे ताणें मान्य केला. पळयात माविन खण प्रस्नाचेर कितें उलयलो ते. We are exploring all possibilities to start mining. You know what has happened to Goa's economy. Literally, we are borrowing every time. Even compensation cess came late this time. So we are going through a sort of financial crisis, which we have to admit. And for mining to restart again, government and the Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, has made full efforts. Matter came up in Supreme Court because of other important issues which are there at the moment. It got a little delayed, perhaps it will be taken up in January. And if January or January end, we find that we'll see how it moves in the court. If we do not get relief, then I think it is time for the government to give relief to the people. That is what I have said, which is what I will take open stand from that time. That if we don't get relief from the courts, we have no alternative but to form a local mineral corporation and restart mining. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. केंद्राचो मोटर वाहन कायदो जानेवारी सावन चालीक लायतले. येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन ब्रेस्तारा सांगले. जानेवारी 2020 मेरेन गोंयचे रस्ते सुरसुळीत जातले अशें तो म्हणटा. पळयात. गोंयचो खण वेवसाय परतून चालू करपा खातीर सरकारान पावलां मारपाक सुरवात केल्ल्याचे पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगले. खण वेवसाय बंद पडल्या उपरांत गोंयची अर्थीक स्थिती खालावल्या हे ताणें मान्य केला. पळयात माविन खण प्रस्नाचेर कितें उलयलो ते. We are exploring all possibilities to start mining. You know what has happened to Goa's economy. Literally, we are borrowing every time. Even compensation cess came late this time. So we are going through a sort of financial crisis, which we have to admit. And for mining to restart again, government and the Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, has made full efforts. Matter came up in Supreme Court because of other important issues which are there at the moment. It got a little delayed, perhaps it will be taken up in January. And if January or January end, we find that we'll see how it moves in the court. If we do not get relief, then I think it is time for the government to give relief to the people. That is what I have said, which is what I will take open stand from that time. That if we don't get relief from the courts, we have no alternative but to form a local mineral corporation and restart mining. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 2022 मेरेन पुराय गोंय कोयर मुक्त करपाचो हावेस कोयर वेवस्थापन मंत्री मायकल लोबन उक्तायला. वेवसायीक आनी क्रूज बोटीचेर कामाक वचपाची इच्छा आशिल्ल्या गोंयच्या भुरग्यां खातीर मरीन इन्स्टिट्यूट उबारतले अशें तेणी सांगलें. गोंय मुक्ती दिसा निमतान म्हापशां आयोजीत केल्ले कार्यावळींत तो उलयतालो.
वर्गीकरण केल्लो कोयर उखलपाची पयली गांवांनी वचून लोकांक ह्या विशयी मार्गदर्शन करतले अशें मायकलान सांगलें. साळगांव, काकोडा, वेर्णा आनी सोनसोडो ह्या 4 प्लांटांनी कोयराचो विलो लावपाची प्रक्रिया जातली अशें तांणी सांगलें. Our first priority is to see that Goa becomes garbage free. And I want to announce it today that by 2022, I will see that entire Goa, we do the collection of wet and dry waste by segregating it. We will educate every village. We will go personally to people's houses. Our department will go to people's houses, will educate by upgrading in Saligaon, the Kakora plant, a plant which we are going to start in Verna Industrial Estate, a solid waste management plant which we will establish at Fonsoro. I think these 4 major plants will take care of all the waste which is generated in the state of Goa. वेवसायीक आनी क्रूज बोटीचेर कामाक वचपाची इच्छा आसलेल्या गोंयकार भुरग्याक त्या खातीरचें प्रशिक्षण आतां गोंयांतूच घेवपाक मेळटलें. हें प्रशिक्षण घेवपाक तांकां मुंबय वा हेर शारांनी वचपाची गरज पडची ना. गोंयांत मरीन इन्स्टिट्यूट उबारतले अशें बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबोन सांगलें. I am happy to announce Maritime Institution which will offer 18 new courses. We have a small institution which is offering only 4 courses right now. But the boys have to travel all the way to Mumbai to take 3 months training, 6 months training, 1 year's training. So we want to set up this Maritime Institution under boot basis, build, operate, own and transfer. Government does not spend any money on this. We give our land, but we have full control so that the rates which they will charge is as per whatever we say, whatever we decide. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. चौपदरी महामार्गाचें उक्तावण करचे पयलीं अंडरपास बांदून दियात अशें म्हणत बांदोड्याच्या लोकांनी खांडेपारच्या महामार्गाच्या उक्तावणाक विरोध केला. साफा मस्जिदी कडल्यान जंक्शन लोकां खातीर धोकादायक थारला. डिसेंबराच्या 20 तारखेर जावपी ह्या महामार्गाचे उक्तावणाक थळावे पंच राजेश नायक आनी नितेश मुळवीन विरोध उक्तायला. थळाव्या लोकांच्या सुरक्षेचो विचार करिनासतना महामार्गाचें उक्तावण जाता. उक्तावण जाल्या उपरांत एखादो अपघात जालो जाल्यार त्याची जबाबदारी कोण घेतलो असोय तांचो प्रश्न. नांवान हांगासर पयलींच डेव्हलपमेंट केलें म्हणजे रस्ते केले म्हणजे डेव्हलपमेंट न्ही, लोकांची लोकांची ह्या पळोवपाचें सुख सोयी त्याच प्रमाणे तांकां सांबाळून करपा जाय. फाल्यां काय एक्सिडेंट जाले जाल्यार कितें करतलो कोण थंयसर आतां ते 2 वे म्हणटा थंयसर करपाक सोदता 2 व्हिलरा खातीर आनी थंयसरल्यान गाडी हेवटेन जातले तेन्ना कितें करपाचें. आनी बाकीचे आनी 4 व्हिलर आसा चिरपुट्यान लोक 5,000 10,000 लोक रावता थंयसर, तांच्यांनी 4 व्हिलर तेवटेल्यान म्हणून हाडपाची. गव्हर्मेंटाक नदरे हाडून दिलें हांगा सिच्युएशन तेन्ना आमचे लागींचे आमचे आमदार जे येयले सायड विजीट दिले तेणी सांगलें तेणी आमकां कमिटमेंट दिल्लो की सिग्नल घालतले म्हणून. मागीर दुसरे PWDनूय आमकां सांगलेलें की आमी सिग्नल घालतले. म्हणजे सगळी पोकी आसवसना कांय तथ्य ना. जेन्ना आमकां जे प्रेजेंटेशन दाखयल्लें हांव असो प्रेजेंटेशन पळोवपाक हांगा फ्लायओवर दाखयल्लो आनी नंतर हो फ्लायओवर गेलो कित्याक आर्कोलॉजीचे निमतान. जर फ्लायओवर गेलो जाल्यार आनी कितें दुसरें सोल्युशन काडा न्ही, तितून लोकांक तुमी 2-4 किलोमिटर भोंवून येयात अशें म्हणून सांगपाचें कित पर्यंत बरोबर आसा. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. भाजपा भारतांतल्या लोकां मदीं फूट घालपाक सोदतात. गोंयांतूय मेजॉरिटी विरुद्ध मायनॉरिटी अशें राजकारण सुरू जालां. गोंयकार भारतीय नागरिकत्वाचो कायदो गोंयाचेर लागू करपाक दिवचे नात. हिम्मत आसा जाल्यार भाजपान अल्पसंख्य विरुद्ध भोवसंख्य करून गोंयांत सत्तेर येवन दाखोवचें. नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात आझाद मैदानाचेर जाल्ले सभेत सगळ्याच उलोवप्यांनी भाजपाचेर फारपेट करत सरकाराक आव्हान दिलें. गोंय मुक्ती दिसाच्या आदल्या दिसा जाल्ले हे सभेत ज्येष्ठ स्वतंत्र सैनीक नागेश करमलीन तर फुटपाडे भाजप सरकार सत्तेंतल्यान देंवोवपाचो उलो मारला. केंद्र सरकारान पास केल्ल्या नागरिकत्व बिलाचेर सध्या देशभर रान पेटलां. गोंयांतय मडगांवच्या आंदोलना उपरांत बुधवारा पणजी आझाद मैदानाचेरूय भरगच्च अशी निशेध सभा जाली.
हे सभेत अरविंद भाटीकार, डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो, क्लॉड आल्वारिस, प्रकाश कामत, संदेश प्रभुदेसाय, एल्विस गोम्स, वाल्मिकी नायक, आसिफ हुसेन, वॉल्टर लोबो, रशिदा मुजावर, MK शेख, प्रदीप पाडगावकर हांची हजेरी आसली. उपस्थितांनी CAA वापस लो, चलपाना चलपाना CAA चलपानाच्या घोषणांनी आणि भाषणांनी आझाद मैदान गाजोन सोडले. आम्ही सगळे गोंयकार फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर फ्रीडम ऑफ इंडिया दिस डिफरेंशिएशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. एक संस्कृताय असा, एक कहावत असा, जी कहावत आमच्या भारत देशाची संस्कृताय असा आणि ती कहावत खूप साधी असा. सुबह को भूला शाम को वापिस है तो उसे भूला नहीं कहते. आणि हांगा ही कहावत करताना तुम्ही सांगतात अमक्याच लोकांक हम भूल जाएंगे, ते आमचे कोण न्ही, ते येवपाक शकनात, बाकीचे येवपाक शकतात. ही आमची संस्कृताय न्हय. हांगा जे राजकारण सुरू झालं ते राजकारण मेजॉरिटी वर्सेस मायनॉरिटी अशे तरेन सुरू झालं. हे अशे तरेचे फुटीचे राजकारण जर हांगा हाडपाचो प्रयत्न केलो जाय, आमकां मुख्यमंत्र्याची गरज लागची ना, NRC लागू करची ना म्हणून. गोंयचो लोक थारायतलो ही NRC आमी मारून घेनात म्हणून. आणि ताजे खातीर हांव खास करून ह्या सरकारा भितर जे मायनॉरिटीचे MLA आनी मिनिस्टर आसात तांकां चॅलेंज करता, कापसतात तुमची जाल्यार तुम्ही ह्या NRCच्या समर्थनार्थ येऊन हांगा भाशणां करची आणि मागीर वेचून येवन दाखोवचें. 72 वर्सां भारतीय स्वातंत्र्याक जाली तेन्नाच खंयचोच कायदो धर्माचें नांव घेवन हे देशाक पास करूंक ना. हे फक्त मोदीच्या राज्यांत जाला. आतां मोदीक एक मेळ्ळा तो अंतिम शहा. या BJPच्या लोकांनी पहिली 5 वर्सां राज्य केलें आणि आता 5 वर्सां मेळ्ळे आणि ताका आतां फूल मेजॉरिटी मेळ्ळी. ताका अशें दिसता की आतां आमी करीत तें जालें म्हणून. आणि आतां ते खंय सांगता की आनीक 5 वर्सांनी जेन्ना इलेक्शन येतले तेन्ना आमकां 2/3 मेजॉरिटी मेळटली आणि 2/3 मेजॉरिटी मेळ्ळी रे मेळ्ळी आमी सगळ्यांनी हिंदुस्तानचें कॉन्स्टिट्यूशन बदलतले आणि ते जातीवादी आनी धर्मवादी करून उडयतले. हांव सांगता हे लोकांक अशें करून दिवचे पयलीं ह्या लोकांक धांवण्यार घालून. जाल्यार भारतीय नागरिकत्वाच्या कायद्याचे समर्थन करपा खातीर पणजे देशप्रेमी नागरीक मंचाची आणि मडगांवां फातोड्डे भाजपा मंडळाच्यो सभा जाल्यो. पळयात तातूंतले खीण. गैरसमज भरपूर या विषयात पसरवले जातात की हे ॲक्ट जो आहे हा लोकशाही विरोधी आहे. तर 12 याच्यामध्ये लोकसभेत तब्बल 12 तास आणि राज्यसभेत 4 तास 10 तास जवळजवळ चर्चा करून हे जे हे जे विधेयक आहे ते पारित करण्यात आलं. आणि त्यामुळे हे लोकशाहीच्या विरुद्ध आहे असं आपण म्हणता येणार नाही. त्यानंतर दुसरा एक गैरसमज पसरवला जातो की हे जे विधेयक आहे हे संविधानच्या कलम 14 म्हणजे सर्वांना समान कायदा ह्याचं उल्लंघन करणारं होतं. तर या संदर्भात माननीय गृहमंत्र्यांनी दोन्ही सभागृहात याचं खंडन केलेलं आहे. ही नागरिकता कुठल्याही विशेष धर्माच्या लोकांना नाही, जे पुढे अल्पसंख्याक म्हणून या 3 देशातनं जे आलेले शरणार्थी आहेत त्यांना दिली जाते. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचं नियमांचं उल्लंघन तिथेही होत नाही. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि श्याम चारी, जाल्यार मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. तर मेळ्या परत गोवा 365. देव बरें करूं.